हांव आतां मडगांवच्या ओल्ड हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाच्या भायल्यान आसा। फाटीं अर्बन हेल्थ सेंटर मोडलो आनी अर्बन हेल्थ सेंटर हिंगासर ओल्ड हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो, पूण आयज हांगासर ओल्ड हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचो स्लॅबाचो पोर्शनाचो एक पार्ट पडलो आनी तो एका सज्जार पडलो आनी ती सज्जा फुटली। Immunization session was going on, and the piece which has collapsed, it is just a part of sajja on the unused wall, unused part of the building. So that a piece of it collapsed. So just as a precautionary measure, we shifted all the patients down, and we have shifted the immunization. We actually in a process of shifting the immunization on the other side of the building. That's all. There was no harm, no injury to anyone. अर्बन सेंटर चलतालो तें कोलॅप्स जाल्लें म्हणून हांगा शिफ्ट केल्लें आनी हें पडपाक लागलें म्हणल्यार मेंटेनन्स तुमी करीत ना। आतां तें 14 lakhs कितें एस्टिमेट जाल्लो, सिंगल टेंडर जालें म्हणून आतां कितले तेंप जाला आतां वर्स जावपा येलें। सिंगल टेंडर जावनूय बी तुमी तें एक्सेप्ट करपाक शकना। 14 lakhs एस्टिमेट हांगा प्रायम मिनिस्टर येता तेन्ना 10 कोटीचो आमकां बिल मेळ्ळा, ताजेरूय आमी उलयतले हाजे मुखार जे नॅशनल गेम्स जाल्ले आहा तेजे आनी हांगा 14 lakhs हें जायना। 10 crores काम दिलां विदावट टेंडर। मडगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर साबीर डायस।